आमचे आजच्या ह्या कार्यावळीची सुरुवात दीप प्रज्वलन करून आम्ही ह्या खिणाक करतात. एक ज्योत जी काळखांतल्यान आमकां उजवाडा व्हरता, एक ज्योत जी खंयच्या कार्यावळीची बरी सुरवात करपाक आमकां मदत करता. आमच्या मध्ये आयचे सोयरे, मानाचे सोयरे, आयच्या ह्या कार्यावळीचे जज ही बाजू पळयतात. अमित फाळके, स्वप्नील बांदोडकर, जशराज जोशी आणि आनंदी जोशी आयच्या ह्या कार्यावळीक दीप प्रज्वलन करून आयची ही कार्यावळीची सुरुवात करता. एकदा जोरान ताळयो जावनी. आयच्या ह्या कार्यावळीक टोटल 9 पंगड आसा जे हांगासर वांटेकारी जातले आणि एक विनर आसतलो जो आयच्या ह्या कार्यावळीचो उत्सव सीझन 2 चो विनर म्हणून थारतलो. आणि त्या कार्यावळीचे उत्सव सीझन 2 चे ह्या वेळार आम्ही उक्तावण सोहळ्याक दीप प्रज्वलनाचे कार्यक्रम पळयता. आमच्या मध्ये आयचे मानेस्त दीप प्रज्वलन करून आयच्या ह्या कार्यावळीची रितसर सुरुवात आमकां हांगासर दिश्टी पडटा. आणि कांय खिणातच गोंयचे पारंपारिकतेचे दर्शन तुमच्या मुखार हांगासर जातले. धन्यवाद. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. कार्यावळीक फुडें व्हरता आसतना हांव आमचे जजीसा वाटेन हांव मागता स्वप्नील बांदोडकर हांचे लागीं की तांच्यांनी आयच्या ह्या उक्तावण सोहळ्याच्या वेळार 2 उतरां हांगासर सादर करचे आनी ताच्या उपरांत डायरेक्टली आमी सर्ती कडेन वळटले. स्वप्नील, नमस्कार. नमस्कार. आम्ही इकडे बोलायला आलो नाहीये, फक्त सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. सगळ्या माझ्या गोव्याच्या गोयकरांनो तुम्हाला खूप खूप नमस्कार. आज इथे बोलल्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि सर्व स्पर्धकांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आमच्या सगळ्यांच्या वतीने. आणि खूप सुंदर परफॉर्म करा आणि आजची रात्र तुम्ही सगळ्यांनी खूप गाजवा अशी मी विनंती करतो. त्यांना सगळ्यांना प्रोत्साहन देतो आणि 2 शब्द संपवून त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. धन्यवाद सर, धन्यवाद. आणि सगळ्या जजीस जे आसात तांचे कडल्यान आमी उलोवणें आयकतलेत, पूण ही कार्यावळ म्हणजे ही सर्त सोंपल्या उपरांत तांचे कडल्यान आमी स्टेजीर हे सगळ्यो गोश्टी उलयतले. तशेंच गाणें जर आयकपाक जाय जाल्यार त्यो बीन आमी हांगासर फरमाईश पुरो करया. पूण ताच्या पयलीं देव बरें करूं आमच्या सगळ्या मानेस्तांक जांच्यांनी हांगासर येवन आमच्या ह्या कार्यावळीक उक्तावण सोहळ्याक हांगासर मदत केली. आणि आता कांय खिणातच आमी आयच्या ह्या सर्तीक सुरवात करतात. सगळ्यात पयलो ग्रुप जो तुमच्या मुखार जो सादर करतलो तो म्हळ्यार कुडचडे काकोडा शिगमोत्सव समिती, ताच्या उपरांत मंडळेश्वर शिगमोत्सव शिरोडा पोंडा गोवा, तशेंच खांडेपार शिगमोत्सव समिती, तशेंच श्री पायकदेव शिगमोत्सव समिती सांगे, तशेंच ताच्या उपरांत 5वो ग्रुप जो आसा श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ शिगमोत्सव मंडळ केपें, ताच्या उपरांत स्वरसाई शिगमोत्सव मंडळ म्हापसा, ताच्या उपरांत 7वो पंगड जो आसा डोंगरी शिगमोत्सव समिती, 8वो जो पंगड आसा तो श्री शांतारुगा बाबरेश्वर युवक संघ कलंगूट आणि 9वो जो पंगड आसा तो आंबेडकर समाज बोरे. एकदा जोरात ताजे जावन आमच्या सगळ्या ग्रुपां खातीर. ओके, ताच्या पयलीं जर आमच्या कावन्सिलाचेर जो टायटल ट्रॅक जर रेडी आसा 5 मिनटां खातीर, जेन्ना सगळो ग्रुप जो पयलो ग्रुप आसा तांच्या लागीं मागता की तांच्यांनी आपली तयारी करची. पयलो पंगड जो आसा तो म्हळ्यार कुडचडे काकोडा शिगमोत्सव समिती, हांच्यांनी आपली तयारी करची माचेर. आणि सगळे पंगडाचे जे मेंबर्स आसा तांच्या लागीं मागता की तांच्यांनी स्टेजी सायडीक येवन आपली उपस्थिती दाखोवची हांगासर.
आणि आम्ही सगळ्यात पहिली आमचा जो टायटल ट्रॅक असा तो 2 मिनिटं ऐकूया आणि पुढे सुरूया. नमनाचा मेळ तुझ्या पायाकडे आला, धीरे ससायंक श्री गणेशा. नमनाचा मेळ तुझ्या पायाकडे आला, धीरे ससायंक श्री गणेशा. होसय सीझन 2 तुमच्या मुखार ह्या वेळार दिश्टी पडटा. ह्या असलो टायटल ट्रॅक ह्या वर्साचो आणि कांय खिणातच आयच्या ह्या सर्तीक आमी सुरवात करता. पूण ताच्या पयलीं हांव मागता पयलो पंगड आसा तांच्यांनी आपले जे वांगडी आसा तांकां सांगचें की तांच्यांनी माचयेर आपली सजावट किंवा आपलो जे ढोल आसा तो माचयेर घेवन येवचो. तुमकां थोड्या वेळानूच प्रेझेंट करपाक हांगासर सुरवात करची पडटली. पूण ताच्या पयलीं सगळ्यात फेमस वर्ड जो आसा शिगम्या खातीर वापरता तो खंयचो रे? जोरान जावनी खंयचो? ओके आमी ह्या सायडीक एनीवेज चड लोक आसा. ओके फाटल्यान कॉन्सोल आसा पळय त्याच्या फाटले एक टीम आणि एक फुडली टीम. ओके खंयचो चड आवाज येता पळोवया. फाटल्या टिमी कडल्यान सुरवात करूया. खंयचो वर्ड सगळ्यांत चड यूज जाता रे? तरी कमी आसा. ओके नेटान खंयचो वर्ड जो आसा सगळ्यांत चड यूज जाता नेटान सांगात. आता फुडलो टीम गौरीश दोन्ही कडे प्रेझेंट करता कितें रे? ओके पण आता फुडली कितले जबरदस्त आसा पळय. ओके ओके खंयचो वर्ड जो आसा तो सगळ्यांत चड यूज जाता शिगम्याक बेगीन सांगात. क्या बात आहे. ओसय सीझन 2 तुमच्या मुखार हांगासर घेवन येता. एक प्रश्न आशिल्लो म्हाजो की एक खंयची जत जर आसा जर कोणाकूय म्हणपाची इत्सा आसा सुरवातेकूच आमी एक खंयची जत सुरू करया. फेमस जत जर तुमकां खबर आसा जाल्यार गौरीश नंदन का गौरीश रे तो? हा नंदन 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 माचे रे मातशें नंदनाक एकदां जोरान ताळ्या नंदनाक आपया. आमचे गोंयचोय असो कलाकार जाणी कितलीशी युवा पिढी घडयल्ली आसा. नंदन मातसो फुडें येवचो मातसो नाल्यार हांव सकयल येता नंदन म्हाका दोन प्रश्न आहा तुजे कडेन मातसो यो मरे. नंदनाक आमच्या गोंयचे लोककले बद्दल खूबसो ज्ञान आसा आणि हांव काय आम्ही शिगम्याबद्दल ज्यो गोष्टी आसा त्यो जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया. हांव मागता एक मायक मातसो ताचे कडेन दिवचो. नंदनाक एकदां जोरान ताळयेन नंदनाचें आमी स्वागत करूया. नंदन हरशील आसता खूब माचयेर येवपाक सदांच फाटी.
एकदा जोरान ताळ्यांनी आम्ही स्वागत करूया. नंदन बाबा आमच्या बरोबर आसा. हॅलो हॅलो नंदन कुंकळकार सगळे वळखत असतले कारण उर्बा तो घडून हाडटा. एकदा जोरान नंदना खातीर ताळयो मार. एकदा जोरान ताळयो जावन ताळयो तुमचो आशीर्वाद आसतलो. सो नंदन आमच्या बरोबर आसा. सो नंदन एक प्रश्न आशिल्लो म्हाजो सिंपल आसा की आमी शिगमो म्हणटा जर सर कोंकणीत चालतं ना सर? कोकणीमध्ये बोललो तर समजणार कारण शिगम्याचं थोडंसं आम्ही काही माहिती त्याला विचारायचं. ओके सो शिगमो सुरवात किंवा शिगम्याची हिस्ट्री आमचे सगळे जे लोक आसा तांच्यापर्यंत पावोवपाक जाय जाल्यार कशें सांगता? शिगमो जेन्ना आमी म्हणटा जाल्यार आमकां खबर आसा शिगमो आमी गांवान प्रत्येक मांडार जाता तो आमी पळयता. शिगम्याची सुरवात जाता ती मांडार जेन्ना आमी नमन घालून सुरवात करता आनी जेन्ना शिगमो मांडार जाता तेन्ना हे नमन घालता तितून जती आसता. जावं प्रत्येक गोंयान आमचो शिगमो जाता तेन्ना प्रत्येक मांडार वेगळे वेगळे धार्मीक विधी जाता. त्यो फोंड्या सायडीन वेगळ्यो जातल्यो, पेडणे सायडीन वेगळ्यो जातल्यो. पण नमन हे वेगळे तरेन सुद्दां जालें जाल्यार मांडार नमन घालून ह्या शिगम्याची सुरवात जाता. आनी हो शिगमो आमी पळयता की जेन्ना आमी तो शहरीकरणा कडेन येता म्हणल्यार आमी पळयता तो खूब वेगळो आसता आनी गांवांत जावपी पारंपारीक जो शिगमो आसता तो खूब वेगळो आसता. हांव जेन्ना कॉम्पिटिशनाक देंवता ते चूक अशें म्हणना बट कशें आसता की जेन्ना शिगम्याक आमी जेन्ना प्रेजेंटेशन करता शिगमो गांवांतलो घेवन जेन्ना आमी कॉम्पिटिशना खातीर जाल्यार ते थोड्यो गजाली आमकां चेंज करपाची खूब गरज आसता कारण ते कॉम्पिटिशन आसता. पूण जेन्ना गांवांत तुमी सुरवात जाता तेन्ना गांवचे आमी नमन घालून म्हणा जावं शिमेर वचोन नाल्ल फोडून ह्या शिगम्याची आमी सुरवात करता. बरोबर. आणि शिगमो हो कश्टकरी समाजान तांच्या एंटरटेनमेंटा खातीर एका टायमार केल्लो उत्सव कारण ते काम करताले डेली शेतान बितान वताले आणि सांजे वेळार येवन शिगमो करताले. ही सुद्दां एक पयलीं वचून सुरू जाल्ली प्रथा अशी आसा. हय कारण आमी शिगमो म्हणा जाल्यार आमचे जे लोककलेचे आमचे जे म्हणणी आसा जाल्यार तितून जर तुमी पळयता पयले नमन आमी देवाक करता आनी दुसरे जे आमी जर कितें तुमी म्हणणी पळयता जाल्यार त्यो म्हणणी आमी आमचे डेली लायफान जे कितें चलतालें तेजेरूच आधारीत ह्यो म्हणणी आमकां आयकोपाक येता. बारीकश्यो तुमी जर म्हणणी आयकल्यो जाल्यार ह्यो ज्यो म्हणणी आसा ज्यो डेली आमच्या लायफाचेर चलताल्यो तेजेरूच बरयल्ल्यो आसा. फुगडी म्हणात तुमी, फुगडीन माय सुनेक कशे त्रास करता जावं सून मायेक कशे त्रास करताली, त्या टायमाची म्हारगाय कशी आशिल्ली, हेजे सगळ्यो कॉम्बिनेशन करून त्यो म्हणणी बरयल्यो. जागराच्यो म्हणण्यो तश्यो आसा, आमच्या शिगम्याच्यो सुद्दां म्हणण्यो तश्योच आसा. कोण तरी आजी आपल्याक नातवाक सांगता, ही एक सुंदर तरे रित्यान ती कंपोज केल्या. सगळ्यात आजेचो उल्लेख केल्लो आसा. येता तुमकां ती म्हणपाक शकता? सोप्या वेले आजे तूं कितें पळयता, जावं न्ही नेटान. सोप्या वेले आजे तूं कितें पळयता. सो ह्यो जती ज्यो आसा त्यो समाजातले कांय गोष्टीचे घटकूच घेतलेले आसता और किऱ्याचेरूय चलता अशें ना. जती आमी चडश्यो पळयता ज्यो आमी रामाचेर पळयतले किंवा जती म्हणटा जती ज्यो आमी चडश्यो आतां पळयता त्यो आमी देवाचेरूच पळयता. रामायणाचेर बरयल्ल्यो, हनुमानाचेर बरयल्ल्यो अश्यो जती बरयल्ल्यो आसा खूब. सो जती आमी जर तर तुमी पारंपारीक जती म्हणटा जाल्यार त्यो देवांचेरूच आमी पळयता जेन्ना मांडार नासता तेन्ना. आतां हालींच एक आमी फाटल्या दिसांनी काल हेजे सुरेश पिंगे मास्तरान जी म्हटलेली ती मायेन रांदल्या कितें तें मायेन केल्या मुगा गाठी जावय मागता शागोती मेवणी मळटा पीठ मेवणो भाजता चपाती. येता रे कोणाक ती बरी म्हणपाक? ओके. जत कोणाक येता जाल्यार स्टेजीर ताच्या खातीर प्रायज दिवया मागीर आमी. कोणाक येता जाल्यार बेगीन बरी बरी जत कोण म्हणटा जाल्यार स्टेजीर आनी बरे तरेन म्हणटा जाल्यार ओके बरेशे प्रायज दिवया. ओके थँक्यू. एकदा जोरान ताळयो जाली रंजना खातीर. आमचे गोंयचे अशे एक जत. अरे वा थँक्यू सर. तर तुमचें नांव मायकर सांग मरे. हांव शशी नायका, आंबेडकर समाज बोरी. ओके. एकदा जोरान ताळयो जाली. तुमचो ग्रुप आसा दिसता न्ही? ग्रुप आसा. कितली वर्सां जाली ग्रुप केला? आमी पयलीं कंटिन्यू 10 वर्सां आमी पार्टिसिपेट केल्लो रोमटामेळ. आमचो शिगम्याचो मांड बी आसा, गुरुदेव मांड आसा. आनीक
आमी 10 वर्सां कंटिन्यू आमी 8 वर्सां आमी चॅम्पियन आशिल्ले त्याच्या उपरांत 2 वर्सां मागीर आमी परत 8 वर्सां आमी गॅप घेतलो आनी आतां आमची सगळी नवीन पिढी आसा त्या फुडें सरलेले आसा आनी तांकां आमी सगळे आदार करतात. एकदा जोरान ताळयो जाली तांच्या खातीर. एक गोष्ट खरेंच तितलीच म्हत्वाची आसा, प्रत्येक ग्रुप जो हांगासर आयिल्लो आसा तांकां तुमच्यो ताळयो हो आशिर्वाद आसतलो. खरें सांगू, इतले ग्रुप आसा न्ही ते सदांच परफॉर्म करता कारण तुमचो मोग मेळचो म्हणून, तुमची प्रशंसा मेळची म्हणून. आणि हे सगळे ग्रुप तितलीच मेहनत घेता कारण 70-80 भुरगे तांच्या भितर काम करतात. ते एकठांय दवरप ही सादी गोष्ट न्ही. एकदा जोरान आमचे सगळे पंगडां खातीर एकदा ताळयो मारया कारण ते आसा म्हणून आयची ही सर्त आमी तुमच्या मुखार पळयता. सो सगळ्यांक देव बरें करूं. सर जत म्हाका आनी एक सांगन दिसता आमची वसईची वसई हो इव्हेंट आमी एका कॉम्पिटिशन म्हणून पळयतात. म्हाका दिसता हो कॉम्पिटिशन असो इव्हेंट ना कारण हो इव्हेंट असो आसा की गोंयची जी परंपरा आसा, जी शिगम्याची परंपरा आसा ती चालू उरची हो त्यांच्या फाटला हेतू आसा. आणि हांव तुमचे आभारी आसा की वसय असो इतलो व्हडलो इव्हेंट करतात आणि कोणेच हे कॉम्पिटिशनच धरची न्ही की ही आमची परंपरा आसा ता फुडें व्हरपा खातीर आमचे सगळे टीम आसा ती फुडें सरिल्ले आसा. तुमकां देवान सदांच बरें आरोग्य दिवचें, उदंड आयुश्य मेळचें तुमकां. Thank you, sir. आनी Thank जे you. जे कडेन तुमी अशी इव्हेंट चालू करतले ते कडेन तुमकां सदांच तुमकां यश प्राप्त जावचें. थँक्यू सर. देव बरें करूं, देव बरें करूं सर. खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. सर जत तुमचो एक जत आसा, ती जत आसा राम, लक्ष्मण आणीक रावण. असे जनकाच्या घरी ओ सीता नवरी बा, जनकाच्या घरी ओ सीता नवरी. गावगावचे राजा त्याने पत्र पाठविले बा, गावगावच्या राजा त्याने पत्र पाठविले. गावगावचे राजे सभेसी आले गा, गावगावचे राजे सभेसी आले. 10 शिरा 20 पूजा लंकेचा राजा बा, 10 शिरा 20 पूजा लंकेचा राजा. तोही सभेमध्ये आला रे बाई ग, तोही सभेमध्ये आला हो. बसलेले सभेमध्ये उठला रावण, बसलेले सभेमध्ये उठला रावण. धनुष उंच विला रे बाई ग, धनुष उंच विला रे. असे धनुष पडले उरावर, रावण पडले भूमीवर. धनुष पडले उरावर, रावण पडले भूमीवर. बसलेले सभेमध्ये उठला लक्ष्मण, बसलेले सभेमध्ये उठला लक्ष्मण. डाव्या पायांच्या अंगुठाने धनुष उंच विला रे बाई ग, धनुष उंच विला रे. माळ घेऊन सीता धावून आली ग, माळ घेऊन सीता धावून आली. अगे 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 जननी तू माझी वहिनी, अगे अगे जननी तू माझी वहिनी. वडील आहे राम माझे बंधू गे वहिनी, वडील आहे बंधू माझे राम गे. स्वयंवरासारखं एक प्रसंग आशिल्लो त्या वेळाचेर आणि ही तशी जत आम्ही बसलेली आशिल्ली. हे आमची जत ती खूप पिळगेची पहिलीची जत. पूण ही फूल स्टोरी सांगपाचो सुद्धा एक प्रयत्न आशिल्लो. एक खंयचे जी पुराणीक कथा आसता त्याची स्टोरी सांगपाचोय प्रयत्न आशिल्लो. अशेंच आमच्या मांडाचेर अशें अजून मेरेन ते शिगम्याचे मांड जे आसात जे प्रॉपर शिगम्याचे मांड आसा ताकाच शिगम्याचे चड म्हायती आसता. तो शिगमो आमचा फॉर एक्झाम्पल आमचो अंत्रुज नगरात, अंत्रुजा शिगमो नमीक स्टार्ट जाता आणि पुनवेक सोंपता. नमीक नम जशी झाली आमची फॉर एक्झाम्पल आमचे नवदुर्गा देवी आसा तिका नमन घालतात, पारंपारीक नमन घालतात आणि ताजे वयल्यान शिगमो. शिगमो म्हणल्यार प्रत्येक घरांत खेळटात, तळे म्हणटा आमी ताका, तळे खेळटात, मागीर तालगडी मारतात आणि अशें ताजे निमित्त एका आसता की अख्खे गांवचो सगळो लोक एकठांय जातात. कोण दुस्मान कोण आसा ते सगळे त्या दिसांनी विसरतात. प्रत्येक हो दुस्मान दुसऱ्या घरांत सुद्दां वतात आणि हो शिगमो मनयतात, मोठ्या आनंदान मनयतात. म्हाका दिसता आमचे गोवा महाराष्ट्रा जितले आमी उत्सव जे सादर करता ते सगळे समाज एकठांय हाडपाक करता. सगळे दुश्मनी कितें सायडीक दवरून एकठांय येवपाकूच चडशे सण तशेंच आसा आमचे. शिगम्याचो चडांत चड आतां पयलीं जाणटेले टायमाचेर शिगमो कसो आशिल्लो की जशे शेतांत
काम करून येयले बसले असे एक शिगम्याचे ते असे गायन करताले वाजयताले आपलं टाइमपास करताले आणि काही साधन नाशिल्ले पण त्याच्या वांगडा म्हाका इतलें सांगन दिसता की हो जो शिगमो आमी जेन्ना कलेक्ट करतात भुरगीं आमी सगळे एकठांय जातात फॉर एक्झाम्पल रोमटामे हो शिगम्याचो आतांचो पार्ट आसा पूण शिगम्याक म्हणल्यार आमी घरोन घर दार खेळटात घरोन घर तळे खेळटात आनी लोकांची ती आमकां रिस्पॉन्ड मेळटा इतलो बरो की असो रिस्पॉन्ड आसता कोणाच्या घरा कडेन वता आसतना लोकांच्या दोळ्यांतल्यान अश्रू सुद्दां इतले ताका अटॅचमेंट असता आमच्या गोंयान वेगवेगळ्या गावांनी वेगवेगळ्या तरेन शिगमो खेळो वता म्हणजे खुबशे प्रकार वेगवेगळे म्हणजे शिगमो हो आसाच ताचें नांव पण वेगवेगळ्या प्रकारान खुबश्यो गोष्टी जाता सो आनीक कोणाक जर कितें सांगपाक जाय तुमच्या गांवांत शिगमो वेगळ्या तरेन कसो जाता माचेर येवचें सर तुमचें नांव कितें म्हळें विसरलो शशी नाईक शशी नायक एकदा जोरान ताळयो आनी तांच्या खातीर आणि सर तुमच्या खातीर प्रायज आसा थोड्या वेळान तुमी हांगासर परत स्टेजीर आपली थाळी दितात देव बरें करूं एकदा जोरान परत एक फावट ताळयो आनी शशी नायक हांच्या खातीर कारण हे आसा जे आमचे ही संस्कृती फुडें व्हरपाक मदत करता आणि सगळ्यान पहिलो पंगड तुमच्या मुखार सादर करता कुडचडे काकोडा शिगमोत्सव समिती एकदा जोरान तांचे आमी स्वागत करूया माचेर तुमकां दिश्टी पडटा आपले मानावळ करता आसतना फुडल्या सुवातेर मंडळेश्वर शिगमोत्सव तांच्या लागीं मागता की तांच्यांनी आपली तयारी दवरची मंडळेश्वर शिगमोत्सव जर आसा जाल्यार तांच्यांनी आपली तयारी दवरची तशेंच तिसऱ्या सुवातेर खांडेपार शिगमोत्सव समिती हांच्यांनी सुद्दां आपली तयारी दवरची आणि खबर आसा मातसो कळाव जाता सगळे ढोल ताशा वयर हाडटा म्हणसर पूण मातशे आमी सहयोग करया आणि ही कार्यावळ फुडें व्हरपाक मदत करूया हांव तुमच्या लागीं मागता की तुमी मातशे तयारीन रावचे आणि बेगींतल्या बेगीन तुमचे परफॉर्मन्स जे आसा ते हांगासर सादर करचे डोळे उडोवपाक सगळे पंगडाक हांव परत एकदा याद करून दिवपाक सोदता दावे सायडींतल्यान तुम्ही वयर सरपाक शकता आणि भायर सरतना जेन्ना तुम्ही देंवयतले तेन्ना उजव्या सायडींतल्यान स्टेजीच्या उजव्या सायडींतल्यान तुम्ही तुमचे ढोल तशे देंवोवपाक जाय लक्षात दवरात
सिंगल आधी सिरीज जाऊन फर्स्ट नाही रे पंधरा नमनाचा मेळ तुझ्या पायाकडे आला धीरे ससायंका श्री गणेशा Okay. Four Corners Events and Adventures and by mistake motion picture in association with Better Pune परत एक फावट तुमच्या मुखार घेऊन येता 6 वर्सां उपरांत ओसाय सीझन 2 एकदा जोरान ताळयो जावन आमच्या ह्या सर्ती खातीर पयलो सर्तक तुमच्या मुखार हांगासर येता. तुम्ही तयार आसात? ओके होय काय ना मातशें नेटान जावन म्हाका खबर आसा 8 जाले सध्या आमी टायम खूब पयलीं दिल्लो दिलगिरी मनापासून व्यक्त करता. तुमच्या पयलीं म्हाका टायम दिल्लो 3 वरां पयलीं हांव त्या टायमार येवन हांगासर रावला पूण म्हाका एनर्जी तीच दवरपाक जाय कारण तुमच्या सगळ्यांचे एंटरटेन तशेंच आमच्या ग्रुपाक वतीन तुमचो एंटरटेन जावपाक जाय त्या खातीर. पूण तुमी तयार आसात? एकदा नेटान जावन तुम्ही तयार आसात? तयार आसात? तयार आसा तुम्ही? तुम्ही तयार आसात? ओसाय सीझन 2 चे पहिले सर्तक तुमच्या मुखार येतात. जोरान ताळयांनी स्वागत करूया कुडचडे काकोडा शिगमोत्सव समितीचे.
गजानन महाराज की श्री सातेरी माता की श्री वेताळ महादेव पुरुष मारू महाराज की गौरी तुझा बाळगे
पयल्या तुमच्या मुखार कुडचडे काकोडा शिगमो उत्सव समिती एकदा जोरान नेटान तुमच्यो ताळयो जावपाक जाय. वॉट अ परफॉर्मन्स माइंड ब्लोविंग. म्हाका दिसता खरेंच खूप सुंदर सुरवात जाल्ली आसा आणि हो फर्स्ट परफॉर्मन्स आसा आणि आमचे गोंयचे असे 8 पंगड तुमच्या मुखार आनी सादर करतले. एका फुडें एक पंगड आसा. सगळ्यात पयलो पंगड जो तुमच्या मुखार आशिल्लो आता कुडचडे काकोडा शिगमोत्सव समितीचो. एकदा फुडल्या पंगडाक आमी मागता की मंडळेश्वर मानागुरू शिगमो उत्सव वजे शिरोडा फोंड्या गोवा हांच्यांनी देव बरें करूं. आणि सगळे जे हांगासरले वांगडी आशिल्ले पयल्या ग्रुपाचे खरेंच मना काळजांतल्यान थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. एकदा सुंदर परफॉर्मन्स तांच्यांनी हांगासर दाखयलो आसा. फुडल्या सुवातेर तुमच्या मुखार येतात तो म्हळ्यार मंडळेश्वर मानागुरू शिगमो उत्सव वजे शिरोडा फोंड्या. म्हाका दिसता हो एक फेस्टिवल म्हणपाक शकता जो तुमकां दोळे दिपकावपी असे प्रयोग हांगासर करून दाखयतले. आणि सगळ्यात पयलो जो ग्रुप जालो तो म्हळ्यार कुडचडे काकोडा शिगमोत्सव समिती आणि जजीसां कडल्यान तांकां जे स्टँडिंग ओवेशन मेळिल्लें आसा. थँक्यू व्हेरी मच. मला वाटतं अशा तरेचं हे फेस्टिवल पूर्ण भारतात व्हायला पाहिजे ऍक्च्युली, कारण हे आमचं गोव्याचं पारंपरिक जे वाद्य आहे ते भारतभर पोहोचण्यासाठी अशी आम्ही घडून आणण्याचा प्रयत्न करतोय. ओसई सीझन 2 या वेळेला तुमच्या समोर आम्ही घेऊन येत आहोत. ओके, सो कमिंग अप नेक्स्ट इज मंडळेश्वर मानागुरू शिगमोत्सव शिरोडा फोंड्या. एक विनवणी असा सगळे ग्रुप्स मातशे ऐकात. फक्त ढोल ताशे वयर हाडटाना तुम्ही हे सायडींतल्यान घेयात, मातशे व्हरताना ते सायडींतल्यान काढात. सो दुसऱ्या ग्रुपाक वयर येवपाक मदत बरें पडटलें.
ओके टायमूय बरोच जाल्लो आसा. जर तुमकां भूक लागली ताण लागले जाल्यार फूड स्टॉल्स आसा, तुमी तुमच्या खातीर हांगासर एक गोष्ट करपाक शकता, ही नेटान ताळयो मारून किंवा तांच्या खातीर तुमी जाग्यार आसा थंयच्यान सुद्दां हे म्हणून सुद्दां तांचो उर्बा वाडोवपाक शकता. आसतली ती मातशी ठरयात. ताच्या उपरांत आमकां हांगासर सर्त सुरू करपाक खूब मजत जातली. हो आसा तुमच्या मुखार सादर करता आता मंडळेश्वर शिगमोत्सव समिती शिरोडा फोंड्या.
ओके सेटअप जाता हांव तुमचे लागीं मागता की मातसो कळाव सुचचो कारण खंयच्याय ग्रुपाक सगळ्यात बेस्ट परफॉर्मन्स दिवचे आसता आनी ते खातीर ते सेटअप बरे तरेन करपाचो प्रयत्न करता हांव ग्रुपा लागीं मागता की तांच्यांनी बेगीन करचे खरें पूण आमी सुद्दां मातसो कळाव हांगासर सोंसया कारण बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स जर पळयतले जाल्यार आमकां तितलोच कळाव सोंसचो पडटलो आनी आमचे सगळे जे भुरगे आसा ते इतले मेहनतीन हांगासर प्रॅक्टीस करता ओके फाल्यां काम आसा रे कोणाक आसा कोणाक हात बरें करा कोणाक कितल्यांक घरा पावपाक जाय गो तुका मम्मीन बेगीन आपयला कितल्यांक पावपाक जाय 11 घरा पावपाक जाय ताका तुका 11 पयलीं तर सोंपपाक सारकें कठीण आसा पूण आयज लास्ट ग्रुप पर्यंत पळोवन वचा कारण सगळ्यात बेस्ट ग्रुप तुमच्या मुखार हांगासर प्रयत्न करतले परफॉर्म करपाक जेवण हांव दिता चल तुका सगळ्यांक न्ही नाल्यार सगळे येशीत मागता डन 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 ओके सो फुडलो ग्रुप तुमच्या मुखार सादर करता जर रेडी आसा जाल्यार आमी सुरवात करूया डन डन ओके एकूच विनवणी आसा हांगासरलो जितले सपोर्टर्स आसा न्ही मातशे सायडीक जजान नमनाचो देव तुझ्या पायाकडे आला धीरे ससायंक श्री गणेशा
ओके सो तुमच्या मुखार फुडल्या स्वातेर येता पूण ताच्या पयलीं हांव मागता मातशे जे हांगासर ऑडियन्स मातशे सायडीक रावया फक्त जजीसांक मातशे तांचे सायट क्लियर जावनी जज करपा खातीर हांव परत एकदां मागता सर भाई बॉस ब्रदर मातशे सायडीक या मातशे जजीसांक फाटल्यान दिसपा खातीर हय भाई तुमी ओके 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 फुडल्या स्वातेर तुमच्या मुखार येता मंडळेश्वर मानागुरू शिगमो उत्सव वजे शिरोडा फोंड्या गोवा एकदा जोरान आम्ही स्वागत करूया गोयच्या पारंपरिकतेचो उत्सव ओसय सीझन 2 चो दुसरो पंगड तुमच्या मुखार येता मंडळेश्वर शिगमो उत्सव शिरोडा फोंड्या एकदा जोरान ताळयांनी स्वागत करूया गजानन महाराज की श्री महालक्ष्मी माता की नमो पार्वती पते
उंच देऊळ शिवनाथाचे, परत उंच उंच देऊळ शिवनाथाचे, ओसय ओसय ओसय. आणि जाता तिथल्या नट्यान मंडळेश्वर ग्रुपा खातीर एकदा जोरात ताळयो जावनी. आमच्या ह्या टॅलेंटा फुड्यार अमेरिकाज गॉट टॅलेंट सुद्धा कांयच लागना. हांव खरेंच प्रॉमिस सांगता, अशा तरेचे परफॉर्मन्स तुमकां खंयसरूच पळोवंक मेळचे ना. एकदा जोरात ताळयो जावनी आमच्या परफॉर्मन्सा खातीर. क्या बात. आणि एक स्पेशल ताळयो मारा. जे परफॉर्मन्स तुम्ही लास्टाक पळयले, म्हाका दिसता खरेंच नीड्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज. एकदा जोरान ताळयो जावनी तांच्या खातीर. श्री मंडळेश्वर महाराज की क्या बात. हे माणकुलीक चली आशिल्ली हांगासर, हांव खरेंच ताचो उल्लेख करपाक सोदतालो. शिरोडकर तेचें नांव वृत्ती शिरोडकर. एकदा जोरान ताळयो जावनी. हे म्हाका दिसता शिगम्याक आमी हांकां पळयला सगळ्यांनी, आणि सगळ्यांनी फोटो काडला. वृत्ती शिरोडकर ताचें नांव. बाय तुका कोणी शिकयलें कोण म्हाका शिगम्याक बीन वचपाक? उलयता तूं ना? कोण रावला थंय? कोण आयला? मम्मा आयला तुजी? मम्मा खंय गो? मम्मा खंया? मम्मा खंया? एकदा जोरान देवळांनी वृद्धी खातीर. खरेंच हो आमचो टॅलंट गोंयचो. आणि एक गोष्ट खरेंच ताळयो मारपाक जाय परत एक फावट तांच्या फिटनेसा खातीर. म्हाका दिसता शिगम्या खातीर स्पेशल जिमान वयता सगळे जाण, कारण सगळ्यांचे सिक्स पॅक्स आहा. एक दोग जाण आमचे सोडले जाल्यार खरेंच तोखणाय करपा तितलेच कमी. पूण हांव मागता मंडळेश्वर जे दोग जाण आसा न्ही तांकां फुडल्या वर्सा म्हणसर बारीक करपाचें काम तुमचें. वृत्ती खंय आसा? वृत्ती थँक्यू. चॉकलेट्स घे. अरे वा, थँक्यू म्हण मगो. नाका आसूं. ओके. ओके, फुडल्या सुवातेर हांव मागता खांडेपार शिगमो उत्सव समिती हांच्यांनी स्टेजीर आपली मांडावळ करची. पूण ताच्या पयलीं हांव मागता प्रथमेश हांच्यांनी मातसो माचयेर येवचो. प्रथमेश खांडेपारकर जर आसा फ्रॉम फोर कॉर्नर्स इव्हेंट्स अँड एडव्हेंचर्स. प्रथमेश. आमचे ओसै सीझन 2 चे को पावर्ड पार्टनर आशिल्ले रायकर ज्वेलर्स, आणि रायकर ज्वेलर्सांतल्यान सिद्धेश रायकर आमच्या बरोबर आसा. हांव मागता तांच्यांनी माचयेर येवचे. रायकर ज्वेलर्सचे सिद्धेश रायकर. VS रायकर ज्वेलर्सचे सिद्धेश रायकर आमच्या बरोबर आसा. हांव मागता तांच्यांनी माचयेर येवचे. एकदा जोरान ताळयो जावनी आमच्या बरोबर सिद्धेश रायकर बाब आसा. सो थँक्यू व्हेरी मच. आणि तशेंच अनिकेत आसा फ्रॉम बाय मिस्टेक मोशन पिक्चर. एकदा जोरान ताळयो जावनी फॉर सिद्धेश बाब. हांव खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमकां तांचो सपोर्ट दाखयल्या बद्दल एकदा जोरान ताळयो जावनी. रायकर को पावर्ड बाय ऑफ सीझन 2 ओसै सीझन 2. देव बरें करू सर.
थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू. ओके, फुडल्या स्वातेर आमच्या मुखार आसा खांडेपार शिगमोत्सव समिती आपलो परफॉर्मन्स घेऊन काय केला ते तुमच्या मुखार हांगासर सादर करतले. ताज्या उपरांत आसा श्री पायक देव शिगमोत्सव समिती सांगे. म्हाका एका फुडें एक बरे परफॉर्मन्सेस तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटले. नक्की आम्हाला सर तुम्हाला पण खूप टॅलेंट इथे भेटणार आहेत. कदाचित तुम्ही पण इथून काही टॅलेंट सिलेक्ट करून घेऊन जाऊ शकतात, कारण एवढे टॅलेंट गोव्यात भरलेले आहेत. गोवा ही कलाकारांची खाण असं म्हटलं जातं आणि प्रत्येक घरात एक म्युझिशियन दटलेला असतो, म्हणजे तो आपल्या खुर्चीवरी तरी तबला वाजवतो कधी ना कधीतरी म्युझिक ऐकल्यावरती. असा हा आमचा गोवा आहे आणि हे गोव्याचे कलाकार आज इथे आपलं जे टॅलेंट आहे ते सादर करायचा प्रयत्न करतोय. नक्की तुम्हाला आवडलं असेल. मला वाटतं पहिले 2 परफॉर्मन्स तेवढेच तुम्हाला आवडले असेल, कारण तुमचे रिएक्शन मी बघितलेले. आणि येस, पुढचे परफॉर्मन्स पण त्याच्यापेक्षाही काय खूप खास परफॉर्मन्स तुम्हाला सर इथे कोकणी आणि मराठी मिक्स करताना किती जाता नाही. ओके, सो बरें जत खुबशे नवे लोक हांगासर आयल्या. फाटल्यान कोण बसल्या, कोणाक जत बीन आनीक येता कसली जत जर खबर आसा जाल्यार, नाल्यार हांव सकयल येता. आसूं 4 फुटाची आसा, उडकी मारल्यार काय जावं तेन्ना अशें दिसता. ओके, मातशी लायटी ऑडियन्स लायटी मातशी. ओके, हांगासर खुबशे लोक आसा, तांचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करुया. शिगम्याक गेल्लो मरे ह्या वर्सा सगळ्यान बेस्ट खंयचो ग्रूप तुका आवडलो? आमगे म्हणटा ते बरें केलें तुवें, आमचो म्हणून सांगल्या म्हणून. ओके, मंडळेश्वराची खंयची एक जत जर तुका येता बरीशी, खंयची आसा तुका मदत करतले? आमच्या साई कृपा ग्रुपा खातीर एकदा जोरान ताळयो जावनी, कारण वन ऑफ द फायनेस्ट ग्रुप आमच्या गोंयचो साई कृपा वास्को, जे चक्रव्यूह ही एक सर्त घडोवन हाडटा. मुजरत तुम्ही फुडल्या वर्सा येवचे वास्को शार. ओके, सो जत आमी म्हणया ना तुम्ही दोघूय म्हणा, आम्ही सगळे लोक सपोर्ट करतले मरे. ते म्हणटा जाल्यार करतले काय ना? कोण कोण करचे ना हात वयर करा. ओके, कोण कोण सपोर्ट करतले हात वयर करा. चला सगळे जाण कोण कोण तो मुद्दम कोण कोण हात वयर करिना तांकांच विचारपी. कोण कोण सपोर्ट करतले हात वयर करा. मत्सर राव, तू उभं राहा, वचो नाका, दोघूय वचो नाका. बरोबर, एक जत आसा जी म्हाका दिसता सगळ्यांक आवडल्या. आमच्या शंभून फामाद केल्ली, शंभू वळखता मरे, शंभून फामाद केल्ली. खंयची रे? सोंप्या वयले आजे तूं कितें पळयता, बारे नातवा शिगमो नेटान. सोंप्या वेले आजे तूं कितें पळयता. रावा फुडले लोक मातशे वगी रावा. फाटल्या लोकांक कितें भूक लागले जाल्यार थंय चल, आसा जेवण बीन थंय. बट म्हणात ओके, फाटले लोक फुडले वगी रावा. सोंप्या वेले आजे तूं कितें पळयता. आता फुडले लोक सोंप्या वेले आजे तूं कितें पळयता. तुम्ही पणजेकार सगळे काय ना, जीएमसी पयस आवाज थंयपर्यंत पावचो ना, नेटाक म्हटल्यार जाता. कोणाकोणाचो पेशंट आसा सुद्धा जाल्यार काय जावचें ना, टेन्शन घेऊ नका. नेटान सगळे म्हणया सोंप्या वेले आजे तूं कितें पळयता. सोंप्या वेले ओके, फुडल्या स्वातेर तुमच्या मुखार आसा खांडेपार शिगमोत्सव समिती. रेडी आसा? ना जजीसूच ना? अरे देवा, अच्छा सुरू करशा तुम्ही. ओके, आमचे जजीस 2 मिनिटाचा ब्रेक घेऊन गेला. फक्त 2 मिनिटाच्या परफॉर्मन्सचा, सॉरी 2 परफॉर्मन्सचा उपरांत. तुझी फेवरेट जत जर कोणाक येता जत, एक कशी कॉमेडी जत और कितें तरी, म्हणजे मजेशीर रे. वदळची म्हटलेली ती म्हाका खरेंच आवडटा. ओके, मायन केल्या शागोती, सॉरी मायन केल्या मोगा. कोणाक येता रे?
म्हापसाचो खंयचो ग्रुप न्ही तो आसा कोण कळंगूट कळंगूटचो ग्रुप कोण आसा मातसो फुडें येयात रे कोण आसा जाल्यार कलंगूट शिगमोत्सव कलंगूट ग्रुपांतलो कोण आसा जाल्यार मातसो मुखार येयात ओके कोणाक येता रे कोणाक येता इजत फुडले सुवातेर खांडेपार शिगमोत्सव समिती ताजे उपरांत श्री पायदेव शिगमोत्सव समिती तुमच्या मुखार सादर करतले ताजे उपरांत आसा श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ शिगमोत्सव मंडळ केपें ताजे उपरांत स्वर साई शिगमोत्सव मंडळ म्हापसा मागीर आसा डोंगरी शिगमोत्सव समिती ताजे उपरांत श्री शांतादुर्गा बाबरेश्वर युवक संघ कलंगूट आणि मागीर नववो आणि शेवटचो पंगड आसा अवेडकार समाज बोरी जाणी ओदळ म्हाका दिसता सुंदर अशी जत हांगासर सादर केल्ली जी एक खरं सांगतो की तुमकां जर आमच्या गोंयच्या घुमटा बद्दल एनसायक्लोपिडिया जर जाय न्ही म्हणजे तुमकां जर कितेंय म्हायती जाय न्ही 1 पॉयंट कॉन्टॅक्ट ताळयांनी स्वागत करूया आमच्या बरोबर मास्टर सुरेश पिंके सर आसा सर म्हाका ती पयली जर तुमी ते सांगता तुमच्या स्टायलीन म्हणटना बरी दिसली ती म्हाका लग्न ना तुझे म्हाका आवडटा शागोती ओके सो ती जत अशी आसा की तू जेन्ना जेन्ना माय कडेन पळय मुखाटी गेल्यो जाल्यार तुका कशें दिसतालें सो ती जत शिगम्याक अशी आसा की प्रत्येक जावय जर शिगम्याक गेलो जाल्यार ताका याद जावपाक जाय की मायन केल्या मुगा गाठी जावय मागता शागोती मायन केल्या मुगा गाठी जावय मागता शागोती मेवणी मळटा पीठ मेवणो भाजता चपाती मेवणी मळटा पीठ मेवणो भाजता चपाती सो मेवणी जेन्ना पीठ मेळटा पळय मेवण्याक चपाती भाजची पडटा तुका मेवण्यो कितल्यो मेवणी आसा एक पूण अजून पर्यंत पीठ मळ्ळा जाल्यार खबर ना गुड वन आणि मेवणो मेवणीच आसा बरें आसा ओके आनी एक आसा तातूंत मागीर आनी एक आसा की कळंगुटे पावला भावोजीचो साडू तुका साडू आसा मरे सो कळंगुटे पावला भावोजीचो साडू साडू मारता झाडू आणि मांव करता लाडू ह्यो खरेंच सामाजीक दृश्टींतल्यान बरयल्ल्यो म्हणी आसता हय सामाजीक म्हणजे कितें जाता पळय शिगमो म्हटल्यार सगळ्यांनी एकठांय येवपाचो सण आणि म्हणून मेळ म्हणटाले आमी रोमटांचो मेळ आमी रोमट घेवन येता आनी सगळे वांगडा मेळटा म्हणून तो मेळ आणि शिगम्या तुका सगळी उभा आसता म्हणजे यू हॅव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस तुज्या मनान आसा त्या दिसा तू तो सगळो राग काढ आणि शिगम्याच्या मांडावयल्यान हय म्हणजे कोणाक वायट दिसपाक जायना एक्चुअली ते तू सगळो तुजो राग काढ आणि सायडीन सर सो ह्यो ज्यो जती आसा ह्यो ज्यो सामाजीक जती आसा तातूंत खुबश्यो आसा की मेवण्या बद्दल आसा भावोजी बद्दल आसा ताच्या नंतर चडश्यो जती पारंपारीक ज्यो जती आसा पाठ दिता तू रावणान सीतेक खंयच्यान व्हेल्या ती म्हाका दाखय म्हणून सो ते आसा ताच्या नंतर भरपूर अश्यो जती आसा ज्यो जाणटेनी पयलीं म्हटलेल्यो आसा की प्रत्येक शिगम्याक अशी जत जावची आनी आतां कितें जालां की नवीन नवीन जती येतात आतां नवीन आतां तूं खांडेपार शिगमोत्सव मंडळ आसा पळय प्रद्युम बाब आसा आमचो प्रद्युम बाब च्यारी ताणें नवीन नवीन जती रचल्या तुमकां आतां आयकपाक मेळटलें ताची सुंदर जत आसा लयराई
मातेचेर प्रद्युम बाब च्यारी बिजी आसा तो राव ताणें सुंदर अशी रचल्या लयराई मातेचेर एकदा प्रद्युम बाब च्यारे खातीर ताळयो जावनी पळय वयर आनी एक मास्तर आसा सो अश्यो नवीन नवीन रचना जाता आणि हो जो तुमचो आयचो निवेदक आसा जो एक्स आरजे आमी बरोबर एकाच कंपनीन कामाक आसले रेडिओ मिर्ची आय वॉज अ प्रोग्रामींग जी ही ओसय जी आसा ती आमच्या मनांतल्यान जो ओसय आमी म्हणटा तो तुमच्या कानार पडचो आणि वर्सान वर्स तुम्ही अशीच ही स्पर्धा घेवची आणि आमकां संधी दिवची देव बरें करूं देव बरें करूं देव बरें करूं. सर खरेंच तुम्ही हांगासर हे खरेंच खूप बरें दिसलें आनी हांव मागतलो तुमी हांगासर येवन आमकां मार्गदर्शन सुद्दां करचें कारण अशे एक व्यक्ती गोंयचे खरें सांगता की तुमी घुमटा बद्दल शिगम्या बद्दल किंवा गोंयच्या लोककले बद्दल कितेंय जरी विचारलें न्ही एक प्रोग्राम आमी फाटल्या दिसांनी म्हाका होस्ट करतना इतल्यो गजाली कळ्ळ्यो की तांच्यांनी घुमट आरती बद्दल सांगल्यो खऱ्यांनीच एकदा जोरान ताळयो जावनी सुरेश बेंगे सरा खातीर खरेंच जाता तितल्यान जोरान आमी ताळयांनी आमी तेचे देव बरें करूंक सर थँक्यू सर थँक्यू सो आणि प्रद्युम्ना खातीर एकदा जोरान ताळयो मारे हारीत तांचो एक प्रोग्राम पीएम बरोबर एक इंटरॅक्शन सेशन जाल्लें तांच्यांनी प्रद्युम खंय सर